देवा बापाक महिमा, जेसू सोम्याक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सम्यक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेसू सोम्याक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सम्यक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. दोन्ही हात बांध, कडी उडवून बाबा तुका पवित्रात्म्याक महिमा दे. देवांसून थोडा मोगांसून तू सांग महिमा दे. आमची गदिराज आमच्या कुटुंबामध्ये समय सांगाले राणा ओढांमध्ये कुटुंबाला असलेल्या एक सगळ्यांना देवाक सांग महिमा. जे योजन हरी एक कुटुंब सर्गिन संसारी नजरे काम नाव घेता राम शंकर नाम कंदे लोक देणे सांग दिले त्याचा महिमा सांग. ओढसून तू सान वळत्या दळबारान, ओढसून तो सान वरत्या दरबारात, ओढसून तो सान वळत्या दळबारान, ओढसून तो सान वरत्या दरबारात. देवा बापाक स्तुती करून गाऊया महिमा. देवा बापा स्तुती करून गाऊया महिमा. हात पाडूया. देवा बापा महिमा, जेजू सम्यक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सम्यक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. मोगाच्या भाऊ बहिणीनो, सक्रामेंतांतल्या जेजूच्या हाजीरपणाक आमकां समर्पण दिवया. आमी न्हिदोंक वेळ ह्या संजेच्या वेळा निमाणे एक फावटी सोम्याचें आराधन करूंक आमी हांगासर आसा. इस्रायलचो देव तो केदींच न्हिदना, तो केदींच जमेना. आमी विशवाक गेल्ल्या वेळारी तो आमच्या सांगी रावता. ताचो पवित्र आत्मा आमचें तें रावता. ह्या घडये सोम्याक आमी आराधन करया. तुमच्या काळजांत हांव मनांत हांव सोम्याची स्तुती करा. तुमच्या काळजांतच सोम्याची स्तुती करा. जंय तुमी बसून आसात थंय धांवन तुमच्या काळजांत हांव एकच उतार म्हणा, म्हज्या काळजांत आसच्या जेजू, हांव तुका आराधन करतां. 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 आमी न्हिदोंक वयच्या फुडें एक देवाचें उतर आमी काळजांत घेवया. कित्याक आमी न्हिदोंक घेता जावं पुरो, विशव घेता जावं पुरो, पूण जें देवाचें उतर आमच्या काळजांत आयच्या राती पडटा तें उतर निश्क्रीय जायना, तें न्हिदना, तें क्रियात्मक. हें देवाचें उतर आमच्या काळजांत मनांत तें काम करता. कशें एक रैत बी वमता आनी तो असो न्हिदता, पूण तें भी मातये गर्भांत फुलता, अंकुरेता आनी भायर येता. तशेंच तें देवाचें उतर ह्या घडये आमी घेवचें. तें देवाचें उतर पवित्र आत्मो हें उतर आमच्या काळजां मनांत ओंपलेलें तें उतर फळादीक जावच्याक वावरता. सा पावलान फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 4 वळी 6 आनी 7 चीत दिवन आमी आयकुया. सा पावल म्हणटा, कसलो सुखंत हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तो बळ
आमचे जाणवायेन आटापोंक नजो जाल्लें तें देणें. देवाचें समाधान तुमचीं काळजां आनी तुमचीं मोनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतलें. पळय कितलें अपुर्बायेचें उतर ह्या रातीच्या वेळा आमच्या काळजां सोमी घालता. तुमी खंत हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज ह्या संजेच्या वेळा उपकारी मनान देवा मुखार दवरा. तोवळ तुमच्यान आटोवंक जायना तसलें देणें देवाचें समाधान, पीस ऑफ गॉड, गॉड्स पीस, देवाचें समाधान तुमचीं काळजां तुमचीं मोनां भरतलें. जर तुमचे पैकी कोणी आयच्या राती न्हिदोंक वयच्या पयलें टेन्शनार आसात, खंत हुस्को धरनासात, खंयचेंय वजन तुमच्या माथ्यार आसा, ह्या घडी सरेंडर करा जेजू मुखार, समर्पण दिया जेजू मुखार. कित्याक सोमयान तुमकां आयच्या दिसा तुमकां न्हिदोंक वयच्या फुडें विविध रितीची पाड सपनां पडता जावं पुरो, वा न्हिदोंक जायनासतना तुमी कोस परतीता जावं पुरो. ह्या घडी सरेंडर करा. लॉर्ड, आय सरेंडर माय सेल्फ, I surrender my life, I surrender my sleep, I surrender all my bad dreams, I surrender the disturbance I have in my mind. म्हज्या मतींत अशें सगळें डिस्टर्बन्स सोम्या ह्या घडये तुका हांव समर्पण दितां. कित्याक तूं मात्र म्हजो देव, म्हाका सांबाळटाय, म्हाका समजताय. तुज्या आत्म्या मुखांत्र म्हाका ह्या घडये सांबाळ. म्हज्यान आटोवंक जायना तसलें देणें सोम्या तुजें समाधान, शालोम, पीस म्हाका दी ह्या घडये जेजू. आयच्या दिसा म्हाका सोलवणी मेळ्ळ्या जावं पुरो, म्हजी सोंसणी काय चुकल्या जावं पुरो, डिसएपॉयंटमेंट मेळ्ळ्यात जावं पुरो, फाल्यांचें भें म्हज्या काळजांत आतांय आसा जावं पुरो. सोम्या जेजू हांव आतां म्हाका समर्पण दितां. आय सरेंडर माय सेल्फ, आय सरेंडर ऑल माय फियर्स, आय सरेंडर ऑल माय डिसएपॉयंटमेंट्स. फाल्यांची खंत, फाल्यांचें भें हांव तुका समर्पण दितां जेजू. तूं मात म्हजो सोमी आनी सडवणदार हें हांव खऱ्यान पाती येतां जेजू. म्हज्या उपरांत म्हणा किर्तन 62 ह्यो वळी हांव सांगतना म्हज्या उपरांत तुमच्या काळजांत आनी मनांत सोम्याक तुमच्या दोळ्या मुखार दवरून म्हणा, देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. तो एकलोच म्हजो बरवसो, तोच म्हजें खडप, म्हजें थारण, म्हजें खोटें, देखून हांव केदींच हालचो ना. परतून म्हणा, देखून हांव केदींच हालचो ना, देखून हांव केदींच हालचो ना. देवा थंय आसा म्हजें थारण, म्हजी वडवीक, तो म्हजें गठायचें खडप, देवच म्हजो आसरो, देवच म्हजो आसरो, देवच म्हजो आसरो. सदांच ताचेर विश्वास दवर. ताचे मुखार तुजें काळीज उगड, कित्याक देव एकलोच आमचो आसरो, देव एकलोच आमचो आसरो. ह्या घडी देवाची शांती तुमच्या काळजांत येता, तुमच्या मनांत येता. तुमची कूड परासणेर भरल्या जावं पुरो, ती परासण सुम्याक दी. कुडी प्रास मोन तुमचें पुरासणें भरलां जावं पुरो, तुमचें पुरासणें भरलेलें मोन सुम्याक दी. तुमचें काळीज पुरासणें भरलां जावं पुरो, तुमचें काळीज सुम्याक दी. ह्या राती सगळें समर्पण सोडू सोम्या मुखार. लेट जीसस कॅरी यू दीस नायट. सोबी तुमकां ह्या राती बरी न्हीद फावो करूं, मोतीक समाधान फावो करूं. तुमच्या काळजांत ओंपलेलें तें देवाचें उतर फाल्यांच्या सकाळीं बरवशान उठोवंक, समाधानान उठोवंक आदार दिवं दी. सतमंतां देवाक, सर्वपदरा बापाक, सर्गा आनी प्रथमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक आमच्या सुन्याक जो पवित्रत्मेवरी करबीस समोलो अहंकार मर्यादान सलमलो. हात आनी कस असले ताका क्रुसार जडलो, तो मेलो आनी ताका आनी पिलो. तो मेल्ले मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो. सर्गार सोडलो, सर्वपददार देव बापूच्या उजव्या बसला. तेंतान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुसीब करूंक येतलो. सदमंतां पवित्र आत्म्या कदोली पयसबे भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षाने कुडीचें जिवन पोवन सस्ताचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बरयले सेमी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती मरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बरयले सेमी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती मरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बरयले सेमी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती मरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. हे दोघेच्या पयले ह्या जी कोण इमोशनल बर्डन्स भावनात्मक रितीन कश्ट नासात तांकां सुमयाची काकूळट मागया. जायतीं जाणां प्रायस्त आवय बापाय आपल्या भुरग्यां बसोत दीस रात कंतीन आसात. ती तांच्यातून पयशे आसात, कामाक गेल्यांत, वावराक गेल्यांत, शिकोवंक गेल्यांत आनी बरें जायचें म्हणून आशून जायतीं जाणां पेरंट्स आवय बापाय घरांत आसात, कंतीन आसात. मागीर आमी ह्या वेळार कोणाक न्हिदेची समस्या आसात, न्हीद पडना, लेट नाईट पर्यंत न्हीद पडनासतना कश्ट नासात, ह्या घडये तांकां सुमयाच्या हाती समर्पण दिवया. कोणाक एंग्जायटी आसा, रातीक न्हिदल्ले कडेन उडोवन पडचें तसली समस्या, प्रत्येक जाण ल्हान भुरगीं कश्ट नासात ह्या दिसा सारकी न्हीद पडनासतना सडन पाड सोपणां पडोवन भियेल्ले बरीं करन रातीक तांणी किंकराट मारची, ह्या कडेन सर ल्हान भुरग्यांक समर्पण दिवया. जायते जण दादले जायत्या समस्यांनी कश्ट आसात, भायर सांगूंक जायनासतना भितरले भितर करगोन आसात, जायतें दूख तांचे थंय लिपोवन आसा. ह्या कडेन तसल्यांक सुमयेच्या काकूळटी कुलो मारया आनी सांगता आमी मागया. सश्टाच्या बापा हांव तुका बडयता तुज्या हाती मोगाच्या पुताची आमच्या समयानी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पश्चात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. 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 हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आमारा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. हे भगवंता देवा, बळवंता, हे भगवंता आमारा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आमारा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. सर्गींच्या बापा, ह्या दिसाचे अकरेक हांव पावलां. उपकारी काळजान तुजे मुखार रावतां. आयच्या दिसा तुवें केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दितां. मेळिल्लो सर्व संतोश, जाल्ले अनुभव, भेटल्लीं मनशां आनी सर्व वायट संदर्भ तुका समर्पण दितां. बोगोस म्हाका सोम्या आयच्या दिसा तुज्या मोगांत रावंक विसरल्ले खातीर, नाका जाल्लीं उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान आयिल्ले खातीर, बरें करचे संदर्भ सुकयल्ले खातीर, तुज्या हाजीरपणांत रावंक सुकल्ले खातीर, तुज्या काकूळटीन म्हाका धुवन नितळ कर आनी म्हजें काळीज तुजे शांतीन भर. सर्व म्हजी फाल्यांची खंत, भे आनी निरासपण तुजे मुखार दवरतां. म्हाका भावोंक जायनातलें सर्व वजें तुजेर सोडतां. हे राती तुज्या आंजा मुखांत म्हाका पारोत कर. पवित्र आत्म्या म्हजे मोतीचेर तुजे शांतीचो स्वास सोड. उसंबळे चिंतना म्हजी थांबय. गूण कर दिसानांतले घाय. न्हिदोन उठतना जिवीत म्हजें नवें कर. ह्या म्हज्या घरांत तुज्या हाजीरपणान शांती आनी विशेव आमकां मेळो आनी तुज्या आंज बडव्या मुखांत्र घरा भोंवतणी रक्षण आमकां दी. म्हज्या कुटुंबाची, इश्टांची, सर्व पिडेस्तांची
एकसुऱ्यांची दुखेस्तांची आणि आयच्या राती मरण पावतेल्यांची काकुळत कर. आयची रात म्हजी निमाणी जायत तर म्हजो आत्मो तुज्या गोपांत स्विकार कर. जर नवी सकाळ पळोवचे भाग दिताय तर जिव्या भावार्थान नव्या बरवशान आनी तुजी सेवा करतल्या काळजान उठोवंक फाव कर. तुज्या हाती म्हजो आत्मो समर्पिता. म्हज्या सोम्या म्हजी काकुळत कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदां सर्वता आमेन. Jedeavoda sacramento sastang naman kuruya purvilya tyarupam bodla novioriti aharian solvon vecham Ascăt vișme, bavalta cembol divie, zășem bapa, tășes puta, ulasani stutiza. Podvi mai masăsta, săsta, Stalia hărsita, tu cadoga cea spirita, sama sami navalta. Amen. सर्गीतान उडो तांकां दिलोय. Săsuatantu aslo. प्रार्थोया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो वडा सोवे आमकां सोडलाय. तुजे सरवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फाव कर. तूं जियेताय निराश करताय ससनाच्या ससना.